मडगांवां नावेले स्टेडियम शेल्टर होमार दवरिल्ल्या मायग्रंट कामगारांचो टायट जावन धुडगूस. लॉकडावनात सोरो कसो खंयच्यान मेळटा काय म्हूण मोठो प्रस्न. आंबे पणस फातरावपाचे नाका जाल्ले उद्देग त्या वाठारांतल्या लोकांक उपद्रव जावंक लागला. सेक्युरिटी आसतना सोरो भितर येता, पालिका करता कितें काय म्हूण एक्टिविस्टांनी इशू केला. नावेले इंडोर स्टेडियमात दवरिल्ले मायग्रंट हे अशे तरेन शिडी लावन भायर वतात आनी सोरो पितात. तांकां थळाव्यांनी धरल्यातूय बीन. हे असल्या सगळ्या प्रकाराक लागून थंयसरले रावपी थळाव्यांक मात हुस्को पडला. दारू किधर मिला? दारू के नहीं मतलब हम दारू के लिए नहीं आता. दारू अभी तुम पी के आया? पिया मतलब. कहाँ से? झूठ नहीं बोलता. कहाँ पे? शराब का दुकान भी बंद है, तो आपको कहाँ मिला? दुकान तो गुटखा मिलता है, लेकिन शराब कैसा मिलता है? किधर चलो है? किधर मिला? मालूम नहीं होता. हमको भी दूसरे आदमी ने दिया. दूसरे आदमी ने दिया हमको. कहाँ पे मिला? उधर साइड अपना. अभी तुम इधर रहता है? अंदर देता, इसलिए तो मैं आया. नहीं तो किधर से आया तुम? ये इधर से आया. नहीं रे, बाहर कैसा निकला? बाहर वो मेन गेट से आया था. मेन गेट से छोड़ता है? छोड़ता है ना, डायरेक्टली छोड़ता. डायरेक्ट छोड़ता. आता वो इंडोर स्टेडियम एक शेल्टर केल्लो आसा. जे कोण बेवारसी आसा, जे होमलेस आसा जावं मायग्रंट वर्कर्स आसा, तांकां हो शेल्टर करून दवरलो आसा. आनी ह्या शेल्टरान तांकां जेवण, खाण, न्हावपाचें, न्हिदपाचें सगळी सवलत करून दवरली आसा. इनस्पायट ऑफ दॅट हे भाशेन दुर्गा वयल्यान भायर सरून मडगांव येतात. आनी आतां आमकां पयले ते भाशेन आनी हे चालू आसा. आतां फाटले 3-4 दीस हें चालू आसा. आनीक हें जाता आसून पासून कोण एक्शन घेना. एक म्हणल्यार ते वयता मडगांव आनीक थंय सोरो देखून घेवन येता. सोरो, गुटखा पॅकेट हें सगळें थिंग भितर आसा. आतां आमी सगळ्यांक खबर आसा की 12 सगळीं बंद आसा. पूण हांकां एड्रेस सगळ्यांक खबर आसा सोरो खंय मेळटा तो. आनी आतां आख्खी बॉटली सोरो भरून तो घेवन गेला भितर. सो तेंगे दुसऱ्यांका. सो हे भाशेन हेरूय बी घेवन वयता आसतले. कित्याक भायर सरता ते 100%. कितले जाण 20-25 जाण सुमार भायर सरतात एवरी डे, डिफरंट टायमिंगार. आनी मागीर सांजचे रातचे तेंगेलें काम सोरो मेळ्ळो कितें मेळ्ळें म्हणटरी मागीर ते भितर येता. सो आमी आतां जेन्ना आमचे NRI शिपीज भायर सावन जे कोण येयल्ले ते होम क्वॉरंटायन करून नासतना भोंवताले म्हूण बरो बोवाळ जालो. आनी ते बोवाळ जालो म्हूण आतां हेरांकूय हाडपाक गव्हर्मेंटाक त्रास जाता. आनी हांकां जेन्ना हे सेक्युरिटी आसून हे जेन्ना भायर भोंवतात जाल्यार तांकां कांयच येना. वयल्यान ते वाड्यार भोंवतात आनीक लोकांनी तोरां बरां कंपाउंडा भितरूय वसरता. लोकांकूय हांगा फियर येयल्लो आसा आतां की हे घोडे ह्या टायमार सगळे सर्वे बी करीत. एकदां हे कोविड-19 तितूंतल्यान पास जाले, सगळे काबार जातरी हे कोणाचें घरांय चोरपाक शकता. सो हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें आनी असली हाजनेरी जावपाक दिवची न्ही. ही आमची मागणी, डिमांड जावंक. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.